कोइन्सिडन्स इज तुमी दोगूय जाण जांकां 2018 आनी 19 वर्साचो जो पुरस्कार फावो जाला दोगूय जाण कॉम्प्युटर टिचर्स. सो हो जो अवॉर्ड आसता हाचो निकश कितें? इज इट ओनली फॉर द कॉम्प्युटर टिचर्स ऑर फॉर एनी टीचर टिचींग एनी सब्जेक्ट? सर तशें ना. एक गैरसमज आसा की ICT अवॉर्ड मा ओनली फॉर ICT. ICT म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. आतां पळोवपाक गेल्यार इतले सब्जेक्ट आसतात तातूंत भितर कोण ICTचो तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून जे शिकयतात हो जो अवॉर्ड आसा हो खंयच्याय टिचरांनी एप्लाय करपाक जाता. जो टिचर क्रिएटीव आसा, जो कितें कितें आपल्याले मॉड्यूल्स यूज करता, दर्या तो कितें एक प्रोजेक्टर यूज करता, आनी एक सद्या एक स्मार्टफोन सुद्धा एक जो टूल आसा तो एक ICT टूल आसा. सो तो सुद्धा जर यूज करून जर भुरग्यांक शिकयता इट इज कम अंडर ICT. सो अशें कांय ना की सगळी टिचरांनी ओन्ली कॉम्प्युटर टिचरांक अवॉर्ड मेळटा अशें कांय ना. भरपूर लोकांनी, कांय ना म्हळ्यार एक 800 लोकांनी अवॉर्डा खातीर एप्लाय केल्ली. तातूंत सगळी सब्जेक्टाचे टिचर आशिल्ले आनी तांणी एप्लाय केल्ले. आनी अशें कांय ना. आनी आमी सुदैवान आमकां दोगी जाण आमी ICT टिचर आनी आमकां फावो जालो. सो हांव सगळ्याक सांगपाक सोदतां की हो अवॉर्ड कॉम्प्युटर टिचरा खातीर न्ही, हो सगळे टिचरा खातीर जे तंत्रज्ञान यूज करून शिकयतात आनी आपल्यालो लेक्चर क्रिएटीव करतात, जो भुरग्याक आवडटा तो यूज करून यूज ऑफ ICT इन एज्युकेशन हाजे खातीर हो अवॉर्ड दिल्लो. I want to add to it that it's a creative innovation which you use in your teaching and making your teaching more seamless, interactive. Actually, what is the end product is that we have shifted over from a physical class during the pandemic, okay? And most of the teachers were unaware of the tools, ICT tools which are already existing. So we tried to put in this ICT tools to the forefront and actually use this. So during the pandemic, it helped a lot for the teachers. If you say we had gone to Delhi for that, we have seen the teachers there. There's different subject teachers. They have used innovative techniques of using mobile, smartphone, apps, GeoGebra, all these apps they have used, and they made the classes so interactive. So that's it. It is not meant by ICT. It could be any use of ICT tool in your subject matter and making your lesson more creative.